भारतीय जनता पार्टीचो 6 एप्रील हो 42वो स्थापना दिन आणि ह्या स्थापना दिनाच्या निमित्तान पुराय देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केला। आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी दिल्लीच्यान राष्ट्रीय सगळ्या कार्यकर्त्यांक संबोधित केले। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचो पुराय स्थापनेपासून आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून दीनदयाळ उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयीजी या सगळ्या जाणांक याद करून फुडल्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्य मार्गक्रमण कशें जावचें हाचेर तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें। अंत्योदय तत्वाचेर चलपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार अल्पसंख्याक आसतले, समाजांतलो विविध घटक आसतले हांच्या पर्यंत सरकाराच्यो योजना आमी पावोवपाच्यो। त्या खातीर 6 तारखेपासून 20 तारीख पर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आसतली, महात्मा फुले जयंती आसतली, या सगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सगळ्या लोकांच्या पर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजना पावोवपाच्यो हे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलां। त्याच धर्तीचेर आज गोंयच्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टींनी सकाळी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो आपल्या घराचेर फडकयलो आणि ताज्या उपरांत कार्यालयांनी आज आमच्या प्रदेश कार्यालयात आमी महासत्यनारायण महापुजेचें आयोजन केल्लें आणि त्या खातीर ह्या सत्यनारायण महापुजेच्या आयोजनाच्या निमित्तान आज स्वागत समारंभाक आमचे सगळे कार्यकर्ते ह्या कार्यक्रमाक येतले आणि निश्चित रित्या हांव गोंयभरच्या समेस्त लोकांक स्थापना दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा। सेकंड केन्ना आसतलो पोर्टफोलियो दिवपाचो गोवा विल बी मास्क फ्री सर। एक असेंब्लीन तुम्ही म्हटलेले की रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल त्याचे कितें प्रोसेस सुरू जाला का म्हणून एकूच कमिंग डेज गोवा विल बी मास्क फ्री सर। ते प्रोसेस झाला का म्हणता रिस्टोरेशनाचं एका काम करतात PM सर मास्क गोवा विल बी मास्क फ्री सर। ऑलरेडी कलेक्टर तेजेर हे करतलो नोटिफिकेशन